आता आम्ही नाल फोडपाची स्पर्धा सुरू करता. नाल फोडपाचे स्पर्धेत जे भाग घेतात ते उमेदवार हांगासर लागीं येवचे. From 2019 to 2025, we had different kinds of themes. नाल फोडपाची स्पर्धा जे भाग घेतात आणि हांगासर येवचे. We had even of the weddings. This time we have shown the different feasts that are being happening in Goa, where all the 7 wards come together and display their talents. We have inter-ward competitions which are like of coconut breaking, of even arranging the flowers and making the sweets. And different types of wards come together and show their talents from young age to old age and even senior citizens. नाल फोडपाचे ओस्तोऱ्यो मातशे फुडें सरच्यो. नाल फोडपाचे स्पर्धेची ओस्तोऱ्यो मातशे फुडें सरच्यो. So everyone has a nice time because we all of different ages come together every time and all our samudayas. Sonarvado, felicidad. Castelo, आवाज येईना. Good. मध्ये पण. म्हाका ह्या भुरग्यांनी हांगासर रेडी बेगीनच भुरग्यांनी तयार रावचे. आमी मातशी हांगासर ओके सगळीं उमेदीन आसा. फादराच्या तोंडांतल्यान 1-2 उतरां आयकूं. बरीत मारयेच्या स्वर्ग वर्णाची परब आमी आवडेता आणि आमच्या भारताच्या स्वतंत्रतायेचो दीस. आज ही आमकां सगळ्यांक व्हड खुशालकाय. आंकवार मारयेच्या स्वर्ग वर्णाची परब आणि आमी आमची स्वतंत्रताय भारत देशाची मनयता. आणि ह्याच निमित्तान आमी आमच्या नागवेचो सांस्कृतीक उत्सव आमी मनयता. ह्या उत्सवांत सगळीं आमची भाव भयणां वेगवेगळ्या समुदायांतली आज कुशेच्या नादार आसात. गोंयची परंपरा आमी आज दाखोड करतल्या, उगडास करतल्या हे परंपरेचो. आनीक ही परंपरा हे आमचे ट्रेडिशन जावं खावपांतल्यान, नाचपांतल्यान, खेळांतल्यान आमी फुडें व्हरतल्या. आनी आयच्या दिसा खेरीतपणी आमी गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांनी फेस्तां जातात. जी पारंपरीक फेस्तां आसात ह्या फेस्तांचो उगडास आमी करतल्या. म्हणटच सगळीं आमी ह्या आयच्या खुशालकायेच्या दिसा नागवेची भाव भयणां खुशालकायेन हो वेळ सारुया. आनी हे वेळार हो सांस्कृतीक उत्सव हांव उक्तो करता. कणसाचेर आशीर्वाद घालून आनी प्रथम म्हणल्यार पयले फळ देवाक भेटयतात. सकाळी 5:30 वाजता गांवचो लोक व्हडा उमेदीन पुरसावांक वचूंक तयार जाता. भुरगीं, नेणटी, जाणटी, आंज, कोंफरार
परंपरीक मुजगा तालार सायबिणीचे कोणगे चडशी वेतात। हे शेत जायते फुलां मोळां आनी बोंदेरां घालून नेटयलेलें आसता। फिरगोजीचो 5 विकार वो केन्नाय दिसताय थंय हाजीर आसता। पांच विकार मागणे करूंक शेतान देंवता। हे कोणसाचेर आशिर्वाद घालून हे कोणस रुपयाचे इड्यान तो कातरता। बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे सोरेस्परा पवित्र बापा मनशान पृथ्वीर वावर करून तिची सुरक्षा करूंक तुवें फरमायलें। तो तुज्या मुखार सरपटून आमी मागता सदां सुभाबी आनी दादोशी फळां उत्पन्न करूंक तूं आमकां उदारपणी आमकां दी। आमी वपलेलें बी आनी रोयलेल्यो रोपयो बरे भाशेन वाडोवंक सोबा फळ दिवंक तूं आमकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता। तशेंच ह्या नव्या कोणसाचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता। क्रिस्ता आमच्या सोबया वरवीं हो इळो किरीत भाशेन आमच्या बाप साहेबान बेसांव घालून धाडला आनी 2 वर्सां ह्याच इड्यान कोणोस कातरतात। हें कार्य सोंपेपण पवित्र कुणादीक आसा। पयलींच्या तेंपार आमचे पुर्वज शेतकार पयले पिकेचें फळ देवाक भेटयतालीं। जशें आदी आबेलान आपल्या पयले पिकेचें फळ देवाक भेटयलें तेच भाशेन ही भेटवणी एक कुणा कशी वरवाशाची मनशां आनी जमनी मदलो संबंद कुणायता। आतां कातरलेली कोणसां एकठांय करून व्हडा दोबाज्यान पुरसांव काडून ती फिरगोजीन हाडटा। फिरगोजीन 5 विकार लोकां वांगडा देवाक नव्या वर्साचें पीक म्हूण भेटयता।
आमकां कश्टांचो वालोर खुणायता आनी तशेंच एकवटान एकामेका वांगडा तें काम करपाक आनी आमची जमीन कशे भाशेन सांबाळून हें शिकयता. आयच्या काळार पासून ती आमची परंपरा, संस्कृताय आनी आमची ओळख जिवी दवरलेली आसा. कशें घेवन तें सांगू तुका जोएल. म्हाका काजार जावून बरीशी व्हंकल मेळना, तर ही तवशी हांव सायबिणीक दिता आनी म्हाका एक बरीशी व्हंकल मागोन घेता. तुमचे मुखार पिंपलवाडो घेवन येता देखावो तवशाचें फेस्त. सांताना आनी चौकी मागण्याची मनशां आसली आनी सोबार वर्सांनी तांकां भुरग्याचें देणें फावो जालें. हाका लागून सांताना जाली पात्रोन भुरगे नासलोल्या काजारी जोडयाचें. भुरग्याचें देणें फावो जावन सोबार लोक आंगवण करतात आनी आपलें दान कशें सांतानाक तवशें भेटयतात. तवशें जावन आसा कोश्टी वावरान केल्ली पयलींच पीक जी लोक दान कशें भेटयतात आनी म्हणटात, सेन्योरा तोमाय पेपिनो दाय मे मिलिनो, म्हणजे माये हें तवशें दान कशें मानून आमकां एक भुरगें फावो कर. भुरग्याचें देणें फावो जातूच लोक सांतानाक दिनवासूंक आपली गोवाय दिवंक उरपोंजांनी पोरबेच्या दिसा मिसांत वांटो घेतात. हे पोरबेत आंकवार चेडे आनी चेडवां लेगून वांटो घेतात. चेडवां आपल्याक एक बरो गोरकार फावो करून दान कशें उरत दाळ सांतानाक भेटयतात. तशेंच आंकवार चेडे आपल्याक बरी सांगातीन फावो जावं कुलेर वचपून सांतानाक भेटयतात. नवी काजारी सांतानाक दिनवासूंक दान कशें आपल्या काजाराचो चुडो तिच्या पांयांत पेटयतात. क्रिस्तांव भावना तशींच दुसऱ्या धर्माची भावना उपकार आनी बेसावा मागूंक उरपोंजांनी तेलावलीच्या गांवांत सांतानाचे इगोर्जेन वर्साच्या वर्सा वांटो घेतात. ही गिरेस्त परब आमी गोंयच्या तेलावलीच्या शारांत व्हडा दोबाच्यान समोरतात. तर चलात आमी तवशाच्या फेस्ताक वचुया.
असले तवशाचे फेस्त सगळ्यांक ताका व्हडल्यान ताळयो मारूया. आंगोवन केल्ली तवशीं आसात. कोणाक तवशीं जाय जाल्यार तुमच्यान घेवंक येता. आंगोवणेची तवशीं आसात. आनी आमी कोणूय नको आसा जाल्यार आमचे खातीर हें गोंयांतलें एकूच फेस्त जें सोमाराक समर्पितात आनी दर वर्साक पास्काच्या दुसऱ्या सोमाराक तें वर्रान मनयतात. इतिहास सांगता मिलाग्रीस सायबिणीक मिराबाय ह्या नांवान वळखताले. म्हणटात पुर्तुगेज सरकारान तिका मिलाग्र सायबीण म्हूण नांव दिलें. इतिहासान अशेंय मेळटा म्हापशेचे गोंयकार पुर्तुगेजांक भिवून सावंतवाडी, वेंगुर्ला आनी कुडाळ गेले. पूण दर वर्सा फेस्ता दिसा हे गोंयकार येवन सायबिणीची पुजा करताले आनी तिका खोबऱ्याच्या तेलान न्हाणयताले. मागीर तें तेल घेवन ते शिरगांव लायराय देवीची पुजा करताले आनी तिका पडलेली सगळी मोगरी आनी जायो ही फुलां हाडून मिलाग्र सायबिणीच्या पांयाशी दवरताले. ही फुलां आनी तेल आदल बदल करपाची परंपरा आमची आजुनूय चालू आसा. जो कोण वाती आनी तेलाची पावणी घेता तो मनीस तें तेल व्हरोन शिरगांव दिता आनी थंयची फुलां हाडून मिलाग्र सायबिणीच्या पांयाशी दवरतात. म्हापशा शिवाय आख्खे गोंयचो लोक तशेंच सावंतवाडी, वेंगुर्ला आनी कुडाळचो लोक सायबिणीच्या पांयाशी येवन आपल्याक मेळलेले उपकार आटोवंक सायबिणीक मेणाच्यो वाती भेटयतात. 9 दीस नोवेना चलतात. तातूंतलो एक खास म्हापशेच्या सगळ्या हिंदू बाजारकार नोवेन करतात. ही पुर्वजांची परंपरा चालूच दवरल्या. अशें मानतात मिलाग्रीस सायबीण म्हापशेचो गांव सांबाळटा आनी तांच्या धंदेकारांक खूब बेसवां घालता. मिलाग्र सायबिणीची एकूच इग्रोज जिका 2 तोरी आसात. एक क्रिस्तांवांची आनी एक हिंदुवांची. हे म्हापशेचे दायज. आतां सगळ्यांनी आशिर्वाद घेवंक उबे रावचे.
ब्लॅक सायबीनचे फेस्त म्हापसा तेलाचे फेस्त तुम्ही पळयता फेऱ्यां जायती यूथ पडलेली आसा तुमगे मातशे भुरग्यांक एकली सांडनाकाय ती मागीर फेऱ्यां सांगतली आनी आतां उमी आई नाकाय उम काबार जालो मागीर सांज पटून आसतलो उमो ना रे रोय बोरपाचो उरला जाल्यार तूं आनी कोणा रावत गो हेचो पावस आनी मांडोला पावसा दीस हे पावटी मडगांवां पुरमेंता फेस्ता भरपूर फेरी बोली हुई आनी फेरयांक बिंडा सोलां गांवठी आमोट सुकी बांगडे गाणबो बोंबील सोले आनी माती आयदन बोल्लें हुई तशें जाल्यार हांव आतांच फेरयेंत वयतां तर कास्तेलवाडो सेक्टरांतली भावना तुमचे मुखार दवरतात आपलो देखावो पुरुमेताचे फेस्त मडगांव पुरुमेताचे फेस्त कास्तेलवाड्यांतली भाव भयणां तुमचे मुखार घेवन येतात पुरुमेताचे फेस्त मडगांवचे फिरगोस स्पिसांताची परब समोर ओंपता त्या दिसा पवित्र सभेचो जोल्म दीस वर्तता 2 सुमाना उपरांत स्पिसांताची परब सोमयार पुरुमेताचे फेस्त फेरी आदल्या मार्केटीन कादंबा बस स्टँडार पळोवंक मेळटा हे फेस्त म्हणजे पावसाळ्याक सगळ्यो वस्तू व्हरून दवरपाचे ते म्हळ्यार कारें आंब्या सोलां बिंडा सोलां मिरसांगो सांबार आदी कित्याक रोखडोच जुनाच्या दुसऱ्या सुमारान पावसाळो सुरू जाता पावसाच्या दिसांनी नुस्त्याच्यो बोटी दर्यांत वचपाच्यो बंद जातात ते खातीर पावसाळ्यान तोंकपाक कारें लोणचें चोरिसां चेपणी तोरां आदी गरजेचें जाता आनी ह्या पुरुमेताच्या फेस्ताक ह्यो वस्तू सोंपेपणी मेळटात मडगांवच्या पुरुमेताच्या फेस्त आख्खे गोंयभर फामाद आसा आख्खो गोंयचो लोक येता मातयेचीं आयदनां शेतान वापरतल्यो वस्तू आदी सगळे हांगा मेळटा ते ती आपल्याक जाय तें घेवन दवरतात तेच बरोबर फेस्ताची खाजी लाडू चणे चेरीस पाव भुरग्यांचो खेळ आनी कपडे मेळटात देखूनच आमच्या पुर्वजांनी हे फेस्त पुरुमेताचे फेस्त म्हूण नांव दिलां पुरुमेत म्हळ्यार पावसाळ्याक आपल्याक जाय तें घरांत भरून दवरप देखून आयज पासून आमच्या गोंयकाराच्या तोंडार आसा हेंच तें नांव पुरुमेताचे फेस्त तर चलात वेळ पिड्यार करचो न्हय सगळीं मेळून वचूया आमचो पावसाळो भरूंक दवरूंक पुरुमेताच्या फेस्ताक Hello. गाड़ियों लाडू आए भाई ये वरो ये भाई सवाई का
ये बाया गाडीयो गाडीयो ये हावन पळय गाडू सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं कास्तेलवाड्याच्या नांवान आनी कोणाकूच पुरुमेताच्यो वस्तू जाय जाल्यार आमचे लागीं सकयल येवन घेवचे देव बरें करूं हो असलो कास्तेलवाडो घेवन पुरुमेताचे फेस्त तुमी पळयतात पुरुमेता फेस्ताक जायत्यो वस्तू बोल्ल्यात फेरयान ती मिसांग पासून बोल्ल्याय जॅसी बेगिनू गे ना काबार जातल्यो सोली पासून बोल्लो हाय कार्मीन सोली गे मागीर काबार जातले बाशी सोतनाय मागता सोनारवाडो माजिलवाडो आनी पिंडी ह्या वाड्यान रेजिस्ट्रेशन करूंक नावूय तूं आनी कित गो निफा आयज शिटोन फेस्त न्हू गो जेजू नदरें फेस्त थिंग फेस्ता गेल्लो फेस्ता गेल्ले कोडे हांवें बरी पेळ जेयलो बरी तराशीर बी हायलो तर माजिलवाडो सेक्टर हाची भयणां भावना तुमचे मुखार हाची दवरता दाखोवन पेजेचें फेस्त श्रीदाव शिरीदाव जेजू नाझारेत पेजेचे फेस्त पास्काचे पोरवे उपरांत पयल्या आयताराक सिद्धोनच्या जेजू नाझारेतच्या दोंगुल्ल्यार आशिल्ल्या सोबीत कॉपेलांत व्हडे उमेदीन गांवचो लोक आसुसेव सायबिणीची परब समोर रमतात. गोंयचो सबार लोक हे परबेक व्हडे उमेदीन आजीर आसतात. ही परब व्हड दबाज्यान जावपाक कॉन्फ्रारियाचे प्रेसिडेंट ते आपल्या जबाबदारेन वावुरतात आनी सगळी मांडावळ सांबाळटात.
नोवेनाचे रातचे सालवीक आपली तांबडी ओकामुसा घालून सोद्दां आजीर आसतात. परदेसांत आसलेलो चोड आनी चोड गांवचो लोक आपल्या गांव घरा परततात आनी कुशालकायेन फेस्ताक वांटो घेतात. कपेलान जेजूची व्हडली मुर्ती आसता. फेस्ताक आयलोलो लोक फुलां वाती आनी पयशे घालून जेजूचो आनी सायबिणीचो उमाळो घेतात. हे फेस्त पेजेचे फेस्त म्हणटात कारण फेस्ताक येतोले लोकांक गांवचो डेंपो भाटकार फुकट पेज दिता. लोक बावार्थान ही पेज जेवतात आनी आपल्या भलायकी आनी पिडेंतली पेकोणी मेळटली म्हूण बावार्थ दवरतात. ही पेज वांटपाक बरी मांडावळ केलोली आसता. फेरयेंत फुलवाली फुलांचे हार आनी वात्यो घेवन विकूंक आसतात. तशेंच चोणे काडयो बोडयो चोरीस पाव सोरपातेल आयने मातीची आयदनां पोचकोटे आनी दुसऱ्यो सोबार तरेच्यो वस्तू प्रोफेशनल तियात्रिस्तांचो तियात्र जाता. आनी पोरवेच्या दुसऱ्या दिसा गांवच्या मांडार गांवच्या भुरग्यांचो तियात्र जाता. अशे तरेन श्रीगांवचो लोक हे आसुसांव सायबिणीचे फेस्त पेजेचे फेस्त व्हडा दबाज्यान मनयतात. एका वो चलता आसतना भुरग्यांक मातशें सांबाळची. इगोरची बायलां ल्हान भुरगीं भोंवतालीं मस्ती करतालीं. तें कळस कातरता आसतना मातशें स्थितीत दवरचो. आतां तुमचे मुखार येता माउंट मेरी ह्या वाड्यांतलीं भाव भयणां ती रियाचे फेस्त हांगासर आमकां दाखयतली. हांव सगल्यांनी बरे भाशेन पळोवचें. रायाचे फेस्त कांसावलीम ह्या गांवांत मनयतात. तिगूय राय घोड्याचेर बसून येतात. ह्या दिसा चेड्या भुरग्याक 3 राय म्हणून न्हेसयतात. हॅलो देव बरें करूं. माउंट मेरीच्या भाव भयणांक तांकां ताळयो मारल्यार वायट न्हय आसलें. ताळयांचो आवाज मातशें मोठ्यान जावन दी. सजमतां जेवण येयलोलें तें जिरलें म्हणून खावपाक मेवतलें. नो प्रॉब्लेम. फेब्रीचें फेस्त कोनसुआ जें हांगासर आमकां पळोवंक मेवतलें. तयार रावचें. लिव्रा सायबिणीचें फेस्त कोनसुआ सोनारवाड्यांतलीं भाव भयणां.
1718 वर्साक 1718 वर्सा एक सोबीत कपेल बांदलेले. हे कपेल कोर्ताली हे फिरगोजेच्या आश्रयाखाल असले. आवचितूच खोंसुआ गांवांत चोराची पिडा येता. सगळीं जोरान भाजताली. झाडपाल्याची वखदां कुडीक लागून आसली. त्या तेंपार आधुनीक वखदां आनी दोतोर ना जावन जायतो लोक मरोन वेतालो. कपेलांत सायबिणीची इमाज आसली. लोक कपेलान वचून सायबिणीची पांयां पडून बाबार्थान आनी बरवशान जोराचे पिडायेक इलाज दी म्हूण दुखांनी रडून मागताली. लोक गोड सुपां सारून सान्नी सायबिणीक भेटूंक आंगवण करतात. सायबीण माय आंगवण केलेली मागणी आयकता. लोकांक पेकोवणी दिवन तांचो भावार्थ घोट करता. तेन्ना तावन लोक तिका आंगवण्याची सायबीण म्हणटात. लिब्रा फेब्रिस म्हूण पाचारतात. लिब्रा फेब्रिस म्हणजे पुर्तुगेजीन पिडा जोर निवारता. सायबीण जोर पिडा निवारता गोंयभर खबर गाजता आनी दुसऱ्या गांवचो लोक तिच्या पांयाशी आंगवण घेवंक येता. 1960 वर्साक ह्या कपेलाक इगोर्जेचो मान मेवता. जानेराच्या म्हयन्यान दर तिसरी आयताराक लिब्रा फेब्रिस सायबिणीची परब समोरंतात. हे परबेक आदी आंगवणेची परंपरा आधुनीक काळान चालूच उरता. हे करपाची पद्दत वेगवेगळ्या धर्माचो लोक गोड सुपां सारून कुरपण मांड घेवन सायबिणीच्या पांयाशी हाडून दवरतात. आदल्यांची परंपरा अशी आसली. गोड कळोवन सान्नी मारता ते सुपान भरता आनी भायर उडयता. म्हणजे सायबिणीक गोड सान्नी आनी सूप भेटवून सायबीण माय तांचे वेली पेस पिडा काडून उडयताली. तांच्या आदल्या गांवकारांची अशी पद्दत आसा की गोड दिवन कोड काड. भावार्थी सायबिणीक गोड दितात. गोड कळोवन तांचे वायट विघ्न कळून उडयता. थोडी सायबिणीक सान्नी वोंपतात. हाचो अर्थ असो की तांचे पुर्वज सायबिणीक सान्नी भेटवून तांचे वेली पेस पिडा नितोल करूंक. आयज लिब्र सायबिणीक फेस्त मुगो कोणकाचो एक वांटो घेशी 100 रुपया. मुगे चोणगे आहे मुगो बाये 150 रुपया. गाडी बड़ी 100 रुपया किलो. हाँ हाजा है इंचोय. ओराय बाय बाबर रे. हाँ जलेबी 100 रुपया किलो. बालन कैसे तो बालूनो 20 रुपया.
देव बरें करूं. म्हाका टॉय जाय. बाये बाये तुका आतां टॉय घेवन हांवें दिला. आमी बलून घेतला तो पुरो. चल आमी आतां घरा या. Mai bomogali livra febre saibini zora chipidam chivelini var. Mai bomogali livra febre saibini zora chipidam chivelini var. Kaldu chimesa amcha konsua gauchin. Ani good sabar soglia burgyak tuja. Kalduci mesa amcha konsua gauchin. Ani good sabar soglia burgyak tuja. वासलो सोनार वाडत तांकां सगल्यांक ताळयो मारुया. मागता तुमच्या मातशी भुरग्यांक सांबाळात. भुरगीं मातशी फेरयांत सांडलोलीं आसा. फेरयान लूट पडल्या. कोणसुवा गांव कोणसुवा भरपूर फेरी बोललेली आसा. पेजेचे पेज 3 डावन. तुमकां पेज जाय जाल्यार तुमी लायनी रावचे. सगळ्या हांगासर येवन आख्खो बांड भरलेलो आसा. सकयल तुमकां पेज दितलो. चोरी फेस्ताचो देखावो सोंपता. आमचे मदें हांगासर जजीस आयिल्लीं आसा. Sarah, Makisha, Aaron and Waylon.